हायकोर्टान स्वीडिश नागरिक फेलिक्स द्वालाची मर्डर केस काणकोण पुलिसे कडच्यान सीबीआय ट्रान्सफर केल्या। फेलिक्साची बॉडी संशयास्पद स्थितीत काणकोणा पाटण्या 28 जानेर 2015 मेळिल्ली। जीएमसीच्या आदेशावेल्यान काणकोण पुलिसांनी मर्डर केस रजिस्टर केली, मात मर्डराचे काय पुरावे ना म्हूण चार्जशीटूच फायल करूंक ना। 22 वर्साचो स्वीडिश नागरिक फेलिक्स 10 ऑक्टोबर 2014 भारतान आयिल्लो। देशभर भोंवन तो निमाणे गोंयान आयिल्लो। 28 जानेर 2015 ताची बॉडी काणकोण पाटण्या संशयास्पद परिस्थितीत मेळिल्ली। काणकोण पुलिसांनी पयलीं ती केस ड्रग्साक लागून बुडून मेला म्हूण गृहीत धरिल्ली, मात फेलिक्साची फामील ती मर्डर केस म्हूण कोर्टान गेल्ली। ताच्या उपरांत जीएमएफसीन काणकोण पुलिसांक ती मर्डर केस रजिस्टर करची म्हूण सांगिल्ले। काणकोण पुलिसांनी मर्डर केस रजिस्टर केली, मात मर्डराचे काय पुरावे ना म्हूण चार्जशीटूच फायल करूंक ना। फेलिक्साच्या आवयन ती केस सीबीआयक दिवची म्हूण मागणी केल्ली। फेलिक्साच्या आवयचो अर्ज आयकून हायकोर्टान ती केस सीबीआय कडे ट्रान्सफर केल्या। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। या बुलेटिन हांगा सोंपता। खबर तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।